एक सांग, आमची फाईल पास झाल्या की ना? अजून जाऊ ना. अजून जाऊ ना? ना तर कित्याक तुमची ग्रामसभा मीटिंग काल झाली न्हय? मीटिंग झाली पण तुझी फाईल कुठं करून आम्ही मीटिंग जाल्यार कित्याक? व्हॉट्स द प्रॉब्लेम? डॉक्युमेंट्स तर सगळे सारखे लायलेले आसात आम्ही. डॉक्युमेंट तुमचे सगळे सारखे असो मिस्टर पेरेरा. जाल्यार पण तुझ्या फाईल म्हाका एनवलप मेळूंक ना. एनवलप? हा दोन पाटोरी चेक केली तुझी फाईल आम्ही. पण तुझ्या फाईल म्हाका एनवलप मेळूंक ना. ते पासून तुझी फाईल कुठं करून आम्ही मीटिंग. खंयच्या एनवलपाची खबर करता तूं? हांव तुजें सोजमंग ना. अवघड मिस्टर पेरेरा तुम्ही नव्याच कन्स्ट्रक्शन भितर सरत तुमचो पहिलोच प्रोजेक्ट तो. देखो तुमकां जी सारकी खबर नाही एनवलपाची. आता एक घराचो कोण आता एनवलप म्हणजे आमचे सरपंच, एक सरपंच, एक सेक्रेटरी, हांव क्लार्क आणि एक प्युअर. टोटल 10 मेंबर आसात. सरपंच आणि सेक्रेटरीचे 50, सरपंच एकल्याक 20, म्हणजे 10 आणि प्युअराचे 5. क्रेडिट टोटल 1,85,000 जातात. राऊंड फिगर 2 लाख केलं जाल्यार वाड्या सकाळी तुमची फाईल धाडकर प्युअरा लागली. ओ आय सी. तशें तर कांयच जायना तर तुमच्या पांच्यातान न्हय? मिस्टर पेरेरा काय दोघं कसोच पयलो काय दो मोठा जाल्यार आमी आनी कशें सांगोत ते कायदे. एनिवे तुका येवंक मेळना जाल्यार आमच्या भिवना जाण ते एनवलप काडे करूंक गरज ना. हांव मिनिस्टरा लागीं उलोवन पळयता कितें करूंक जाय तें. मिस्टर पेरेरा हॅलो. तू कित्याक आयला गी हांगा? हे दासाचे हॉल न्हय, हे पंचायत ऑफिस. सांग कित्याक आयल्या ती? तू बायल काय दाखलो? हे कितें करता तू हांगा? कसली ओडशीक करता तू हांगा? हे बोर आणि मामलादार ऑफिसात ताका विचार. फोटो काढून काढा करतात ते आम्ही न्हय. ए चोड सुबेज लोकांची गरज ना. गेल्या पाहतले ते तुझ्या पब्लिकाची खबर करता तू. एकल्याक मार पडटा जाल्यार 10,000 उबे रावन पळयता ते पब्लिकाची. तुझ्या पब्लिकाची खबर करता तू. एका शेजाऱ्याक चोरी जाली जाल्यार तू शेजारी आमी दारांत दाखोवन भितर मजा पळयता ते पब्लिकाची. गेल्या पावतली ती काजाली लक्ष असते आमकां सापडटा. कित्याक जालें आनी सरपंच कित्याक जाय तुका? कितें जालें केदो जालें हुई जालें कितको जालें कोणी केलो नाही कित्याक केलो नाही ते लांबत ते तुका नाका. तू सरपंच आहा जाल्यार हांव सांग ना जाल्यार ना सांग येता जाल्यार येता सांग हांव रावता ना जाल्यार वयता. आहा सरपंच चोडून वयता मरे तूं. हिंग चोडून वचपा जायना ते हॉस्पिटल आनी हांव उलयता ते चोडून हांव उलयता ते थोडे हांवें उलोवपाक कमेस करूं तूं 8 दीस कामां येवपाना कांय सोड म्हणून. आहा सरपंच आजून येवंक ना बस तुवें. हिंग उरपा जायना. जाता. थँक्यू. गुड बॉय. येवचेंच जाला. माजराचे एक पाड गरम उदक पडोले ते तसो माजर थंडे उदकात गुबिता. कितें? तुकलू माजरा 15 दीस जाले. आयज तरी मेळत म्हाका आयज जायच आसली. नांव कितें तुजें? तारीख बसता. समजेना. आयज तरी जाले 15 दिसांनी. जावंक ना. एकूय आसा तुजें एप्लिकेशन अजून. कितें? अजूनही जावंक ना? 15 दीस जाले आणि अजूनपासून तुझ्याच मेजात
तुझे वड पद्धती सायन काढून आमचे ऍप्लिकेशनाचेर आनी ती तुका सर्टिफिकेट दिवंक ताचो रिमार्क्स येताचे 15 जाले हांवें एप्लाय केलें 10 फावटी तो येवन गेला आनी तूं म्हाका आज सांगता सायन्स जाय म्हणून तू नको म्हणून हांव नको आसलो न्हू आनी एक जाणा जावं दिसाक 100 तरी असली ऍप्लिकेशन येता ताका तुजें आयकूच न्हय प्लीज आयज जायच आसली मागीर अर्जंट जाय तुका मागीर तत्काल कर न्हू तत्काल म्हणजे सर्टिफिकेट 20 रुपये पडा म्हणून न्हू तत्काला 200 रुपये पडटाय पासपोर्ट ऑफिसाक वताय तत्काल पासपोर्ट म्हणून पूण पयशे मागीर येताय त्याचो पासपोर्ट ऑफिसाक रसीद दिताय ताजे रसीद बुक सांडला 20 रुपयाक लागून 200 रुपया येताय ते हांव तयार जातलें नो प्रॉब्लेम तुझे वड पद्धती सायन घेवन यो हांव फायन हाडूंक तयार आसा पूण तुका 200 रुपया दिवंक हांव तयार ना जे कायदे आर्किटेक्चरला सांगले तेच कायदे एक एमएलए गेले मिनिस्टराक चेडू येलो म्हणून जाल्यार ताका तेच कांय सांगपाचें काय ताका सर्टिफिकेट 10 मिनटां भितर रेडी करून घरा कोण दिवपाचें काय तो सगळ्यांक एमएलए जावं ना तर मिनिस्टर जावं रूल इज रूल आमी कोणाका फावर करिना आर यू शुअर रूल इज रूल ऑफ कोर्स आय विल सी आय विल सी मॉर्निंग मॅडम Good morning. Hello sir. Good morning sir. Good morning. ना sir. तुम्ही तुगेले जॉब आयना धाडपाची गरज ना sir. हांव आनी 10 मिनटां भितर तेगेली रेसिडेंट सर्टिफिकेट घेवन तुगेले घरा कडेन येता. Yes sir. I come. No sir. You no come here पंचायत रे sir. 10 minutes I come to you home no. Yes sir. तू वाचना? Okay, no problem sir, no problem. हांव घेत तुगेले हाल्या येता. Yes sir. Okay, bye sir. Amit, कितें सायन मारपाक आसा जाल्यार भितर कॅबिनान घेवन यो, okay? रूल इज रूल न्हू बरे रूल फॉलो जाताय तेमी Alvida, minister of Conservative residence certificate जाय न्हय. आत्ता बेगी 10 मिनिटां भितर रेडी कर आनी 8 टेबलाचेर येतोय. ओके मॅडम बेगीन आंटी, कित्याक म्हाका भायर सोता हांव. कंडक्टर ऑफिसावच्या जाय म्हाका. मामदारा ऑफिसा वयर आसा ते कंडक्टर. वयर रे, खंयचे रे, मातशें तो बेगीन तयार कर आनी आंटी बेगीन 10 मिनिटां भितर रेडी जावपा जाय. तो कित्याक आयला ती? मॅडम तुमकां मेळोंक सोदता धाड ताका धाड. मॅडम तुका कॅबिनात आपयला गुड मॉर्निंग मॅडम Good morning. कितें जालें कितें आयिल्लो? मॅडम म्हाका रेसिडेंट सर्टिफिकेट जाय एप्लाय केल्या? ना पयलीं एप्लाय कर आनी 8 दिसांनी मागीर व्हरोन यो, ओके? 10 मिनटां मेळपा ना पोसल्याक येयला कितें रे तूं सांगपाक लागून पब्लीक जाल्यार पयलीं एप्लाय कर आनी 8 दिसांनी व्हरोन यो आनी मिनिस्टरांक एकू फोन येयला न्ही एप्लाय करून आसतना 10 मिनटां भितर तूं घरा कोण दिता न्हू आधी तुगेल्या रेसिडेंट सर्टिफिकेट 5 मिनिटांमध्ये 500 रुपये दिता? पैसे वय 20 रुपये पडाय 20 रुपये पडायचे तू म्हाका सांगता रे तू 500 रुपये दिता आधी तुगेल्या रेसिडेंट 20 सर्टिफिकेट रुपये पडाय सर्टिफिकेट एकू जाण जाव पब्लिका पुसता हांव ना पब्लिका गेले आनी हायलो ना तू मुखेल जायचा पब्लिका हायलो केदो ना अरे 5 महिने सपाय उणे 70 ते 80 लाख काबार गेलो आहे पब्लिका हाटल्या लोन थाळो इलेक्शन टाइमा आज सुपासो हारी जालो ना बेका लेटर एकटाय दिशात तरी म्हाका घरा कळे एक गाणा एक एन्व्हलप धाडलोय आज ना नोट घाल म्हाका वोट मारपाक कितल्यान जालो ना हांव सरपंचाच्या पंचायत कोण आसा खावलो रे पयले भायर गेले आता भितर काडा आनी भायर एक सावत पडे डायरेक्ट सावत कितलो हांव सायन मारपाक पुश केला बेस्ती मारून जायना कित्याक इलेक्शना टायमार तूं मोबायल पुश केले म्हाका वोट फुक्या घालूं ना आनी तूं म्हाका सांगता तूं मोका उलयता तूं कोण रे फूल यू मुडचे You fool! Huh? You talk me! नो आई स्पीक यू Shut up and go to jail! मिंगो Go to jail! सायन हाडल्या हांवें आमच्या पंचायत आतां तरी मेळटली न्ही म्हाका सर्टिफिकेट ताणें फकत सायन मारल्या मेल इश्यू करूंक ना आनी कांयची डेट घालूंक ना
उठ उठ आउट आउट बाय सर एप्लाय कर आणि 8 दिवसांनी ऑर्डर हिंगा गो आउट आउट Oh no, sir, sir, please म्हाका हेल्प कर न्ही. आनी म्हाका सर्टिफिकेट दिवंकूच जाय म्हणून ताणें सायन मारल्या न्हू. मे बी शिकून बरोबर ना मी कारण तोच बाप कसं कुत्रा कशी दिली काय म्हणून अल्बेट दी बरं आय एम सॉरी तुका मेवलेला ना तू साडलेले साय अल्बेट मिनिस्टर आपण सांगितले चेडवान एप्लाय केलो ना मे बी इश्यू मूड वर्ड पंचायतीने साइन हाडो ना तरी असं 10 मिनिटं जायची पहिले ते सर्टिफिकेट रेडी करून दवरली न्हू हे वत आणि सरपंचाला की विचार ताणे करूक लायली आणि हांवें तयार केली अजून तुये हा कितें काँग्रेस गेलो गेलो यादी वाटतले ते 24 आई ना लहान वड आहे ऐशी कोण चोपाई पोटा लहान वड दिसताय पण ही पोट ऐशी कोण फोटो मध्ये तू एक सारखी जात आहे चालू नाही झाल्या आता लहान वड दिसताय ना हे वडा भाषेत एक दिस सगळं गोंयचो पब्लिक एक जातलो आणि त्या दिसाक कितें जातलें त्या दिसाक तो दीस येता त्या दिसाक पडले अर्थक्वेक सुनामी सांगून जायना पब्लिक एक जातलो आणि केन्ना अरे हो पब्लिक फकत मोकू जाणा मोकू गास मारूक न्हूय गोमताले सुणे केन्नाच गास मारिना त्या पब्लिकाचे पाते तूं फुडें गेलो जाल्यार फुडें पावून तूं सांगतलो हो तुजो पब्लिक म्हाका कित्याक पडना म्हणून घरा पोतलो वचलो पब्लिक हे पब्लिकाचे पाते दादागिरी करिना काय तूं त्रासान पडलो ऐकाय कोणाक काय नाही ती ऐकाय जे उद्देशित कोण आमच्या पब्लिकाचा सुमार होत आहे ते कितकोन पब्लिका अंडरस्टँड कोण आपल्याला दिसवड सोडत आहे ते पब्लिकाचे सूर्या कथा होत आहे सूर्या कथा पब्लिकाकडे घास मारून जाणार पब्लिक भुंकून मोरा भुंकून म्हणजे हे मनीस घरातले बाहेर सगळ्यांना बायले सांगत आहे सांगे मटणाचा मसाला वाढवतो याचा सापड मटण घेण्याचा म्हणून काय बसता पब्लिका पुन्हा अरे न्यूजपेपर वाचित सदा वाचता फाटी इजिप्तचा प्रेसिडेंट मुबारक कदला वयलो सकाळ जेवलेलो वाचलेली खबर वाचला हांवें आपल्या हुसेन देवाना आपल्या कद्याल लागपूण पण सगळं इजिप्तचं पब्लिक एक जावन त्या फोर्सान ते वयलो मॅडम सर्टिफिकेट थँक्यू बोर्ड फास्ट काढली हा एशेको जापास आहे काम काय ती भाषे जापास आहे बरी बरो एपी जातो आता मिनिस्टर आणि कोणाही पाहिजे येलो आहे थँक्यू बरं आम्ही आवयता ओके मॅडम हा सुरेन आज आता व्हडलो दिसून गेलेला ओके सगळी तयार केल्या ओके घे रे ओके घे पंचाची सायन हाडल्या हांवें आजची डेटूय घातल्या आनी मे बी यू शूड नाव म्हणूनय बरयला आतां तरी मेवतली न्ही म्हाका म्हजी सर्टिफिकेट सॉरी आता हे सर्टिफिकेट साइन मारून सरपंच गेले Oh no!